जाहीरनाम्यात त्यांनी ते बंद करता म्हणून एक जाहीरनाम्यात वचन दिला त्याच्याकडे ते तुमका मारतात डबल ट्रॅकिंग हे सगळे राज्यांक आज एसेंशियल जाय एसेंशियल आसा. आतां गोंयचो जर पळयतलो हांव मडगांव रावतां. मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक डबल ट्रॅकिंग जालां. चडशे कडेन डबल ट्रॅकिंग जें आज पर्यंत जालां हें रेल्वेन स्वताच्या प्रॉपर्टी भितर केलां. थोड्याच कडेन खंय तरी डिस्प्यूट आसा वीच डिस्प्यूट शूड बी सॉर्टेड आउट. दॅट इज ऑल. दॅट इज द स्टँड. कोलाचेर मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां, एनवायरमेंट मिनिस्टरान आश्वासन दिलां, सगळ्यांनी आश्वासनां दिल्यां की कोलाचो हें आमी केन्नाच वाडोवपाचें. कितलीं वर्सां जालीं न्ही आतां न्ही कितलीं वर्सां जालीं ते तुका सांगत आसात. तरी आसतना परत परत कोल परत परत डबल ट्रॅकिंग हाका कांय अर्थ. नेगेटिविटी म्हणटा ती पळय आहा तिजेर चड तेंप तूं सर्वायव जावपाक शकना. यू कॅन ओन्ली मूव वीथ पॉझिटिविटी. नेगेटिविटीचेरूच तूं जर दिसता तुका कितें जातलें म्हणून जाल्यार ते थोडे दीस ते यू फॉल प्रे पीपल फॉल प्रे इनटू इट. लोक मागीर विचार करपाक. काल अनेक वेळेस झाली एका पक्षाची त्यांनी सांगितलं की 2011 जेन्ना बीजेपी मायनिंग स्टॅम्प तुमच्या नावावर आता परत तुम्ही त्याच पक्षात. हांव तुमकांय चॅलेंज दिता. शाह कमिशनाचो रिपोर्ट काड, PSCचो रिपोर्ट काड. खंयच्याय हातूंत भितर दिगंबर कामतीचे चीफ मिनिस्टर किंवा मायन्स मिनिस्टर म्हणून नांव आसा जाल्यार म्हाका दाखय. ज्या पक्षान तुमचे ब्लेम केले त्याच पक्षान तें म्हजें नांव आसा जाल्यार दाखय म्हणटा. तोंडान कितें उलयता ताचेर हांव वचना. आय एम व्हेरी कॅटेगरिकल. देर वॉज ए शाह कमिशन अपॉइंटेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. दे सबमिटेड ए रिपोर्ट वीच इज अगेन प्रूव्ड. ते हिस्ट्री आहा. तुमी आतां तांकां कांय धंदो ना, तांचे मुखार कांयच ना म्हणून ते कित्याक कितें इशू काडटा. शाह कमिशन रिपोर्ट वॉज प्लेस इन द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट सेड यू कॅनॉट टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस इवन अगेन्स्ट दो हू आर नेम्ड बिकॉज यू हॅव नॉट गिवन दॅम ऑपॉर्च्युनिटी. म्हजें नांवच ना त्या रिपोर्टान. PSC रिपोर्ट म्हणून एक जालो वीच डज नॉट एक्झिस्ट म्हणून मागीर प्रूव्ह जालें. पूण तातूंतय म्हजें नांव ना पर से. सीएमान सांगलें की सावथाक खंय कॅन्डिडेट केले 60,000 वायस तुमी ट्रम्पीन मेजॉरिटी कितें ट्रम्पीन. म्हजो प्रयत्न आसतलो की चीफ मिनिस्टरान सांगलां ताज्याच्या की मार्जीन मेळची. इंडियनाचे सर जे 5 आमदार आसा साऊथ गोव्यान ते सांगता की आमच्या मतदारसंघात तशेंच आमी हांव दुसऱ्याचेर कॉमेंट करना. आय एम इन द फील्ड. आय एम फोकस्ड ऑन गेटिंग मेजॉरिटी इन साऊथ गोवा. सो आय डोंट कॉमेंट ऑन अदर्स नॉर्मली. म्हजें काम सारकें सिस्टमॅटीक. आय एम ऑन द फील्ड. आय नो पल्स ऑफ द पीपल. I know the people well. I have been leading the campaign in South Goa for BJP in 1999 when Ramakant Tangle won the this and when we had hardly any MLAs. Still we won South Goa, if you remember, for your record. सगळ्यांक सध्या अभिजित परिकर आणि उत्पल परिकर हे आता साऊथ गोव्याचे तुमचे कॅन्डिडेट सपोर्ट करतात. अभिजित परिकर कॅम्पेनिंगाचे विश्लेषक म्हणतात त्याचे तुमचे ताजेर हांव कॉमेंट करपाक शकना. काय कमेंट आसा? पार्टीन करपाक. पार्टीच्या संदर्भात आमकां जितले आमकां जिखपाक जाय आमकां दोनूय सिटां आमकां जिखपाक जाय आनी आमचो नारोच आसा अब की बार 400 पार. आनी खरें म्हणल्यार सुरतांतल्यान हें आतां सगळ्यात सुरवात जाल्या. पयलें आमचें ऑलरेडी एक सीट आमी जिखिल्लें आसा. आतां 400 पार पळय म्हणटा तें फुडें वता कांयच ना म्हणून आमी अब की बार 400 पार म्हटल्यार लोकां कडेन वचपाक जाय. मोदीची गॅरंटी घेवन आमी वता. पक्ष